हे असे थोडे रावा के असे एवढे रेस्क्यू म्हणल्यार आमी जेन्ना आमकां कॉल आयलो आनी इमिजिएटली आमी भायर सरले आमच्या पियान म्हाका इंटिमेट केलो आनी हांव रोखडोच भायर सरलो आनी फायराक इंटिमेट केलें सगळे जाण आयले आनी सगळे पयलीं म्हणल्यार ट्रॅक करून जितले जाण आशिल्ले म्हाज्या हिसपान ऑलमोस्ट 150-170 आसलेले सगळ्यांक रेस्क्यू केले आनी आतां आयले आमकां. आतां तुमी जाणा जाता वॉटरफॉल कितले ओवरफ्लो जाता अशें कितें अशें इन्सिडंट जाता खूब जाता जाल्यार तुमकां इतलेंच इन्स्ट्रक्शन आहा की ह्यान मातशें कमीच करा वॉटरफॉलार वचपाचें बंदूच करा कित्याक तुमी पयलाच सिच्युएशन आयचे तरी. आमकां जेन्ना सगळे कॉल दिला पळय आमी रोखडेच टर्न केलो आनी आमी रोखडेच पॉयंटार पावले. एक अराउंड कितले लोक आसलेले? सादारणशे 170 तरी आसतले. 170. इतले लोकांक तुमी रेस्क्यू केले? थोडे भायल्यान हे सायडीन वाडा तशे येयले आमी हे सायडीन जे सादारणशे 100-150 आसतले तशे आमी रेस्क्यू केले. तुमची सगळी टिमी आणि सगळे गावातल्या लोकांक सगळे रेस्क्यू केले? तेजो आमचे सरपंच बी आसले पोलीस हांव आनी म्हाजी टीम आसली हांगा म्हटल्यार हांव एक लोकल ट्रॅवल कंपनी हँडल करतालो. सो म्हाजी टीम आमी रेस्ट घेताले थंय. सो आमचे टूर दुसरे कडेन आसलेले ते सोंपोवन आमी रेस्ट घेताले. तितल्यान पावस चड व्हडलो पडलो. अरावंड 2 वरां सुमार कंटिन्यू पावस पडलो. सो आमकां कितें दिसलें आमी वचपाक येतले रिवर फ्लो बीन सगळे वाडलेले. सो जितले म्हाजे कडेन रेस्क्यूचे आसले इक्विपमेंट्स आसले रोप लायफ जॅकेट आनी कितें सगळे घेवन आमी वयर गेले. सो फर्स्ट ट्रीम एक मेळ्ळी धाकटी. तुम्ही रेस्क्यू करपाक स्पेशल गेले? स्पेशल रेस्क्यू करपाक गेले पण सर सगळे आसलेले फायर फोर्स आसलेले मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसले पोलीस डिपार्टमेंट पावलेले इवन आमचे पंचायतचे तलाटी सगळे जाण पावलेले हांगा. सो आमी कितें केलें फर्स्ट आमी जाता तितके बेगीन गेले. हे धाकटे सकयल आसले न्हू फ्लो कमी आसलो फ्लो रिवर आसले थंय तेन्ना सगळ्यांक रेस्क्यू केले तेंच्यांनी रोप बीन सगळे लावन आनी आमकां अशी न्यूज कळ्ळी वयर खूब जाण उरल्या म्हणून वॉटरफॉलार अरावंड 40 पॅक सुमार. सो आमी अशें गेले डायरेक्ट वॉटरफॉलार गेले थंय. सो दुसरी सायडच्यान आनी येयले आमचे गांवचेच लोक येयले ते सायडीच्यान तांकां रिवराचे ते सायडीसून काडले आनी आमी उरलेल्यांक 2 रिवर क्रॉसींग करून अशें हाडले. आता जे लास्ट उरलेले पळय ते खंयचे सायडीन आसलेले? ते सायडीन आसलेले आमच्या सायडीन. तुमच्या सायडीन तुम्ही काढले तेका सगळे? आमी काडले आमीच काडून अशें सगळ्यांनी काडले. पण आता सगळे जाण सेफ आसा? आता सगळे जाण ते सगळे टोटल आयज कितले सुमार लोक आसलेले? टुरिस्ट अरावंड 500 to 600 मे बी आसपाक शकता पण प्रॉपर खबर ना. म्हणजे लोक येता वयता अशें? येता वयता. पण आता पावस येता म्हणटकूच लोक सगळे डेंजरच आहा न्हू? ना तशें न्हू एक्चुअली वॉटरफॉल बीन सगळे सेफ आसलेले बट द थिंग इज कितें जालें जेन्ना दनपार जालें न्हू तेन्ना अचानक हेवी रेनफॉल जालो 2 वरांक लागून. सो तेन्ना उदक वाडलें? तेन्ना अचानक उदक वाडलें. आता उदक कमी जाल्लें? पावस कमी येतो 2 वरांक लागून म्हणजे पावस वाडलो तेन्ना उदक वाडलेलें? तेन्ना उदक वाडलें. आता हे जालें पण आता सगळे सेफ सगळे जाण आयले? कितले लोक आसलेले सगळे? आम्ही 70 आसलेले. 70 सगळे 70 लोक आसले? 70 आणि प्लस एडिशनल आणि एक ग्रुप आसलो. ते सगळे आता भायर येयले? हय सगळे रेस्क्यू केले? पण फॉरेस्टान खूप हेल्प केला आमकां. फॉरेस्टान? तुम्ही खंयच्यान आयिल्ले? म्हणजे तुम्ही सगळे बस घेवन आयिल्ले? 2 बसी? पण तुमचे सगळे ग्रुपाचे तुमचे सगळे येयले तुम्ही सगळे? आम्ही 7 जाणांक सेव केले आम्ही. तुम्ही केले तुमची तुम्ही? म्हणजे तुम्ही आता सकाळी येयले तेन्ना उदक आसले? तेन्ना उदक कमी आसलें मागीर फ्लो वाडलो सडनली फ्लो वाडलो आणि म्हाका 30-40 लोक असे वयर आशिल्ले तेन्ना. म्हणजे तुम्ही आता तुमचो ग्रुप येयला पळय ते कितले लोक आयिल्ले? सगळे 70 आणि बाकीचे लोक सगळे वेगळे? हितून सगळे भुरगे आणि बायलां सगळी? हे आता तुम्ही खंयच्यान आयले म्हटले? परवूर. हा म्हापशाच्यान. आम्ही रेग्युलर ट्रेकर ग्रुप आसलो पळय तांकां प्रॉब्लेम जाले. आम्ही आता ही भुरगीं बायलां बी सगळी भियाली? आम्ही रेग्युलर ट्रेकर आमकां काय प्रॉब्लेम ना. आम्ही रेग्युलर ट्रेक करता आमकां व्हडले प्रॉब्लेम ना. पण बाकीचे ग्रुप आसलेले पळय तांकां मातशे प्रॉब्लेम जाले. तुम्ही तांकां वाचोवपा खातीर रावले? 5 जण काडले. ग्रीन रायडर्स अँड ट्रॅकर्स परवरचो ग्रुप हांगा येयल्लो सकाळी सादारण 11 आमी पावले. ताच्या नंतर पावस सुरू जालो. आमी जेन्ना फुडें वयर जेन्ना पावले तेन्ना आमकां अशें दिश्टी पडलें की दुसऱ्या सायडान जवळ जवळ 20-25 जाण अडकून पडिल्ले. सो ताका आमी रेस्क्यू करून म्हणजे म्हाका बरोबर मिस्टर देवेश आशिल्लो
संतोष ह्या दोघांनी आणि आम्ही 4 जण मिळून त्यांना रेस्क्यू केलं आणि सकल घेऊन आयले. हे करताना आमकां खूप टायम लागलो. सो इन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे लोक आयले, पोलिसाचे लोक आयले आणि तांच्यांनी खूप मदत केली. ऑलमोस्ट अशें इतलें जालें की जवळ 3-4 फ्लो क्रॉस करचे पडले. थँक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. पंचायतीचे लोकूय आमकां खूप मदत केली, गांवच्या लोकांनी मदत केली, सगळ्यांनी मदत केली. खूप धन्यवाद. पण सगळे जण रेस्क्यू सगळे झाले सेफली रेस्क्यू झाले सगळ्यांचे रेस्क्यू. म्हणजे तुम्ही थोडे रेस्क्यू केला ते वयर गेले तेंकाच रेस्क्यू करपाक पडले. सामके वयर गेले. म्हणजे ते आता तुम्ही म्हणटा ते 70 लोकांक वाचयले म्हणटा पळय आणि तशें ना ते ना 70 आमचे टोटल रेस्ट म्हणजे अर्ध्या वयले आणि पयले चड उदक रिटर्न रिटर्न आयले आमचो 70चो ग्रुप परतो येयलो तो ना आमी ना